सोका असोका सोम्या मंदिरातल्या रिकाना बलिदान भेटो खायल्या उपकारांक खांदिता नितळांका करमून परता नितळांका करमून परता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. तूं वेदी मुखार तुजी खाणेक भेटोवंक येता आसतना तुज्या भावा विरोध वा भयणी विरोध कितेंय तुका आसा वा ताचे वरी एक मॅट मुखार वचून तुज्या भावाक भयणीक तुजे विरोध कांय आसा तर खाणीक थंयच सोड, फाटीं वच, राजी जा, मागीर येवन तुजी खाणीक भेटय. हीं उतरां आसा तशीं आमी काणी केल्यार आतां कितल्या जाणांनी आमी आतां फाटीं वचचें हांगा तावन हांवें वचचें. हांव वळखून घेता कित्याक आमी कोणीय 100% 100% हेराचो मोग करना. मोग करूंक जाय पूण इल्लो म्हण स्वार्थ इल्लें पडे उणेंपण हर एकल्या थंय म्हजें थंय आसा, पाप साहेबा थंय आसा. म्हणटा आसतना हें उतर आमी बरें मोतें घेवया भावा आनी भयणी. तुका न्हय तुज्या भयणीक तुजें तें मनस्ताप आसा, तांकां बेजाराय आसा, तुवें कांय करूं नाय, ताणें तें चूक केल्या तरी तांकां आतां येवन बोगसना मोगोन कश्ट मारता देखून तुवें वचा जाय म्हणून जेजू सांगता. हें क्रिस्तांवपण, क्रिस्ती जिविताचें भागवेनपण. एक घडी आमचे दोळे धांपया. कोणाक पुरा म्हजे विरोध मनस्ताप आसा, कोणाक बेजाराय आसा, हांवें कांय करूं ना, हांवें कांय करूं ना जावं पुरो, पूण आनी एकल्याक म्हज्या वळखीच्याक ह्या वळख दातल्याक म्हजे विरोध इल्ली बेजाराय आसा, ताणें तर चूक केली आनी चूक केली म्हणून बेजार आसा, हांव बक्षितांगी ना गे म्हणली एक खंत आसा. तसलेचो उडास काडया, तांचे खातीर मागया आनी आमच्या सर पातकांचें दूख धरन आमी भेटोवचें तें बलिदान देवाक मानतरसें जावच्याक आमचीं पातकां वळखून घेवन आमचें काळीस, आमचें मन नितळ करया. हांव पातकी सरपत्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सांगता मनान चिंतून मनान अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हगे सरां संवखार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुत सोम्या काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोम्या काकुत सोम्या काकुत. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजें स्थान उपजाता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. एलियान आहाबाक म्हणलें, वच जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. आहाब जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धरणीर साश्टांग सरपडलो.
आणि ताणे आपली तकली आपल्या दंपरामध्ये घाली. ताणे आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणे वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 पोटी थंय वच. 7वे पोटी सेवकान म्हळें, मनशांच्या हातां येदे एक खूब दैर्यांतले वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी अहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी दरीन पावस पडलो. अहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेज्रेएलाक गेलो. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आशिल्लो. ताणें आपले कमर बांदले आनी जेज्रेएल पर्यंत अहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतारें. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी येतेच फळ दिवंक पावले. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी येतेच फळ दिवंक पावले. प्रितुमेची सोम्या भेट करताय, तिचेर पावस वताय. सुफळ करताय तुज्या नयांनी वाळता उदक. आयती करताय बोंयदांनी ओमचार. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी येतेच फळ दिवंक पावले. भुमी सगळी पावसान मोव करताय, आशिर्वाद दिताय. फळान भरताय शेतां गायान करतात तशें दिसता. कृषी तांकां व्हड श्रृंगार दिता. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी येतेच फळ दिवंक पावले. पावलां तुजीं पडटात त्या जाग्यार, मेळटा पीक सुफळ. फळां भरपूर पण गेल जाग्यार मेळटा जायतो सरो. वर्त्या आनंदान नाचतात दोंगर. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी येतेच फळ दिवंक पावले. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी येतेच फळ दिवंक पावले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी फारिसांवांचे धर्मदिश्टी प्रांस तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राज्यांत रिक्षिनांत. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे झडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी
तुका नित्य करता अधीन करीत आनी नित्य करत तुका फाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतेत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करिसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे. ह्या हप्त्यांत म्हणजे परच्या सोमारा तावन आमी पयल्या वचपांत रायांच्या पुस्तकांतलें वाचता आनी एलियास प्रवाद्या विशयांत आमी आयकता. एलियास प्रवादी आमकां कार्मेलितांक चड मोग आसो आनी म्हाकाय खासगी जिविताक चड मोग आसो तो आमच्या कार्मेलीत वर्दीचो प्रेरक तो. आनी जुलायच्या 20 तारखेर कार्मेलीत वर्द ताचें फेस्त समेत आचरता. खंयच्याय प्रवाद्याचें फेस्त करनात. जो बाप्तिस्त एकलो सोडल्या. जो बाप्तिस्त प्रवादी पोरण्या तशा नव्या आसल्या मदलो, पूण पोरण्या आसल्यातल्या खंयच्याय प्रवाद्याचें फेस्त करचें ना. आमी कार्मेलीत विशेश मनीस आमी ताचें फेस्त करता कित्याक तो आमचो प्रेरक. आनी वो एलियास प्रवादी अपुर्बायसो मनीस. खरेंच अपुर्बायसो मनीस. ताचें जिवीत आमी वाचल्यार आनी ताचे विशीं पवित्र पुस्तकांत वाचून नियाळ्यार आमकां कित्याक भोगता आमकां निजाय की बा कित्याक हो मनीस इतल्या देवाच्या उर्बेन भरला गे म्हणून. परच्या सोमार आमी आयकलें देवूच ताची जतन घेतालो. गांवांत दुकोळ पडलो, जेवंक खावंक नातलें, पावस नातलो आनी 3 वर्सां पावस येवचो ना म्हूण ताणें सांगिल्लें. देवान ताका कळीत केलें 3 वर्सां पावस येवंक ना, दुकोळ पडलो. तरी थंयसर ब्रूक चेरीत म्हणलो इथे एक झर वळताली. थंयसर तो आसतालो आनी कावळे ताका जेवण हाडिताले, उणो हाडिताले. तो ताणें खावचो उपरांत त्या झरींतल्यान पियोवचें अशें जातालें. दुसऱ्या दिसा मंगळार आमी आयकलें थंयसर कावळ्यांनी जेवण हाडचें रावलें. खंय ना जाल्यार कावळ्यांक खंय तर हाडचें. आतां पावसाच्या दिसांनी कावळ्यांक कांय खावंक मेळना, मांकडांक मेळना म्हणटात. देखून कोण थोडे बडे मेळचे कडेन धांवून येतात. आतां थंयसर दुकोळ पडला उपरांत कावळ्यांक खायला मेळटलें. कावळ्यांक खाय मेळूना. उदक म्हण पियेत. दुकोळ पावस उदक येना. जर चुकली आतां कितें करचें. देव ताका म्हणटा आनी तें बुधवारा आमी केलें. मंगळारा तितलें जालें. बुधवारा दिसा देव ताका म्हणटा कालच्या दिसा तूं वोस. मंगळारस हें हो वांटो मंगळारस आमी आयकल्लो. तूं झरेप्ताची विधो थंयसर आसा. थंयसर वोस, ती तुजी जतन घेतली म्हूण. आनी थंयसर येता आसतना झरेप्ताची विधो कालें केल्ल्यो बडयो वट्टो करता. कालें करता गी म्हणून विचार एलियास प्रवादी. म्हज्या आयदनांत इल्लेशें गंवाचें पीठ उरलां आनी बोरण्यांत एक तंब तेल आसा. त्या देखून तें इल्लें पीठ मळून भाकरी करून हांव आनी म्हजो पोत खाता म्हणून आनी मोग्यार मरता म्हणून कांय इल्ल्यो 4 बडयो रावन भाकरी भाजूंक म्हणून तयार करच्याक आयल्या. जायत वोसो घरा वोसो पीठ आसा न्हय आनी तेल आसा न्हय, भाकरी कर पूण पयलें म्हाका दी. खंय म्हणी आसा गे अशें. बाप ती इतलें एक मोठ पीठ आनी इल्लेशें तेल भाकरी करून खावन हें चिंता पोर हांवें दिल्लें. कोर मंगळार कोणी हांगासर सांगात जर मिसाक आयली जाल्यार तुमी आयकलां तें. खंय म्हणी आसा गे आपूण खाता आनी वो प्रवादी पयलें म्हाका हाड. पयलें पाद्र्या भाग दिजें न्ही गे. भाकरी पयलें पाद्र्या भाग. देवाचो मनीस तो. म्हाका हाड म्हूण सांगल्यार देवाचेर पातये आनी काल जाता. ताणें सांगलें बरें तें करता. वचोन भाकरी करता, प्रवाद्याक हाडून दिता. तो खाता. ताणी केली की ताणी केली. त्याच मात केली की सदांय केले भावा आनी भयणी. देखून पाद्र्या भाग भाकरी दिली कितली बरी जाली पळय. प्रवाद्याक भाकरी हाडून दिली कितली बरी जाली पळया. देवाक, देवाच्या मनशाक देवाक दिवचें देवाक दिलें. आनी प्रवाद्यान केली, तिणें केली, तिच्या पुतान केली. मरता म्हणसर कांयच उणें पडलें ना. दुकोळ काबार जाता म्हणसर कांयच उणें पडूंक ना. आयदनांतलें पीठ खाली जावना, बरल्यांतलें तेल आखेर जावना. सकाळीं भाकरी केली.
कित्याक देवाच्या उतराचेर पातयेली, देवाच्या मनशाच्या प्रावराच्या उतराचेर पातयेली. तशें घडलें. तें मंगळारा जालें आनी खालच्या दिसा बुधवारा हो एलियास प्रावत येता. हाका वगेत बसोंक कळना, हाका वगेत बसोंक कळना, हाका खाले म्हण करी जाय. कित्याक तितल्या उर्बेन तो देवाच्या उर्बेन बरला. हाका हातां खंत इस्रायलांत कितें घडटा म्हळ्यार वो लोक दोन दोनीचे ताणें पांय दवरला आनी कुंटावन चलतात. अशें अशें एक पुडे तिशीन एक पुडे इशीन उलाई पेदाय म्हणटा म्हळ्यार आमी तशें. वो लोक बाल देव असो नीज देव जाल्यार ताका मान करून दित, इस्रायल असो देव खरो देव जाल्यार ताका मान आनी ताका आराधना करून दित. आनी दीस नेमी येता आनी थंयसर तो म्हणटा वयर कार्मेल दोंगरार हें घडता. आनी दोन पाडे बाल प्रवाद्यांक एक, प्रवाद्याच्या मनशांक एक, प्रवाद्यांक एक पाडो, आपणाक एक पाडो, दोन अल्तारे तयार करा. आनी थंयसर तें घडलें तुमी 26 जाणां काल तुमी वाचा वायकालां. आनी थंयसर ताणें पाडो वेदेचेर मांडलो. सकाळीं ता सांजे मसो बालदेवाक बोव मारले, बालदेव येवंक ना. एलियास प्रवाद्यान तिंबेर पडून ल्हानशें एक मागणें केलें. अंतस्करांत काळजाच्या उमळ्यान बरोवन एक मागणें केलें. तक्षणा उजो देवान आयलो. पूण उदासोर ह्या वेदीचेर उदक वतलें कितले पटी? 3 पटी. उदक वता म्हणलो, परतून वता म्हणलो, परतून वता म्हणलो. उदक पाड्याचेर मातलें, लांकडाचेर मातलें, सगळ्यांनी बरोवन गेल्लें खणयेन तेणें बरा. उजो आयलो, पाडो मात न्हय, लांकडां मात न्हय, आल्लें उदक समेत पेट्रोलाक उजो पेट्टना पळय एकच भाग्य करून पुरो वलपोन येता पळय तशें जावन गेलें. इस्रायलाचो देव खरो देव, तो खरो देव म्हूण लोकांनी बोब मारले आनी 450 बाल प्रवाद्यांक संहार केले, जिवेचे मारले. हाची उर बापड्या भावां आनी भयणी, हाची उर बापड्या. आनी आज वो कालें करता. आयच्या वचपान आमी आयकलें वो दिंब्या भितर तकली पोंदा घालून मागता. ताका घट्ट दयरा सागी तो भावार्थान पातयता की आपणें सांगले बरें जाता 3 वर्सां पावस येवचो ना, दोखळ पडटलो म्हणलें आपल्या 3 वर्सां जालीं. वो दिंब्या मोदें तकले घालून मागणें करनासा आनी सेवकाक म्हणटा वयरूस पळय काल दिसता म्हूण. कांय ना म्हणलो. वो म्हणटा 7 फावटी वस. हाची गज न्हय, हाका गोत्ता आतां काल जाता म्हणून. 7 फावटी, 7 म्हळ्यार संपूर्ण ते नंबर, त्या देखून 7 फावटी वस भावार्थान पातये जाता. 7 फावटी गेलो आनी 7 फावटी काल आयलें म्हूण एक मनशाच्या हातांत येदें एक खूप दर्यांत वयर सोडून म्हणजे मोड. हाचो अर्थ कितें? आतां पावस येतलो. आनी तक्षण म्हणटा आहाबाक सांग वस, तुजो रथ तयार कर आनी सकला देंव गुडो देंवन सकयल वस, नंतर पावस तुका आडायतलो. म्हणटा मात न्हय, एलिया धांवता आनी आहाब घोड्याच्या रथाचेर येवच्या पयलीं मुखार हो धांवता. ताका कळीत आसा आपणान सांगलें बरें आतां जातलें, कित्याक हांव देवाच्या नांवान आसा, देवाच्या मोगान बरलां, देवाच्या उर्बेन बरलां. आय बर्न विथ zealous zeal फॉर द लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट. हांव उर्बेन उर्बेस्त जालां. तें इंग्लिशान आसलें, कोंकणीन सांगूंक कस, देवाच्या मोगान उर्बेन उर्बेस्त जालां, उर्बेन उर्बेस्त जालां म्हणटा. म्हळ्यार तितली उर्बा देवा खातीर कितेंय, एनी टायम एनीवेर एनी हाव, देवा खातीर कितेंय. आमी म्हणटा न्हय एनीथींग फॉर यू, म्हणजे तुका कितेंय करूंक हांव तयार. देवा खातीर एलियास प्रवादी भावानी भयणी कितेंय करूंक तयार, फाटी सरना. आनी त्या देखून देवाच्या मनशांक कांय तरी वायट जायत तें तो सोंसून व्हरचोना. देवा विरोध मात न्हय, देवा पातयल्ल्या मनशांक जर कांय जायत तें तो सोंसून व्हरचोना. आनी हांगासर आयच्या सुवात्यांतली उतरां आमी मतीक हाडयेत. हांव जर नीज जावन क्रिस्तांव खरेपणी देवाच्या उर्बेन बरलो, खरेपणी भावार्थान आसलो, खरेपणी हांव मोग करता वय जाल्यार हांव जें कितें मागण्यान मेसान शर्मावन हांव सांगता देवा हांव तुजो मोग करता म्हूण हांव सांगता तें खरें वय तर म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, म्हज्या शेजाऱ्याक म्हणजे कोणायकी आनी एकल्या मनशाक हांव केदींच वायट चिंतचो ना, वायट करचो ना, बादा करचो ना. देखून आरे पेद्दा म्हणा नाका, आरे पिशा म्हणा नाका म्हळें जिजो. म्हणजे थोड्या फावटी आमी कशाय म्हणटा खवलो पेद्दा रे तूं, खवलो पिसो रे तूं म्हणटा आमी. आतां तें म्हणलें व्हडलें पाता जाता की आमी मनशा मनोबाचे होनर जा. पूण हाचो अर्थ पेद्दा पिशा म्हूण गाळ दिली जाल्यार म्हळ्यार अकमान करन, नीज जावन काळ जावन मोग नासतना ताका तूं तितलो उणें कर लेगशी एक मनीस जाल्लो स्थान ताका तूं दिनाय म्हणजे ताचो खरेपण तूं मोग करनाय. तूंच भाग्यवान तूं. आनी एकलो खासाक उपकार नातलो म्हूण तूं जर तें मानून घेताय तर ती सूख खुशाल्याक म्हळें मोगान म्हळें तांचो सूख जावचें ना, पाताक जायना. आनी त्या देखून आदी कोणी जीव शे मारले जाल्यार ताकाय शिक्षा,
पूण आतां जीवशे मात न्ही. जेजू म्हणटा राग गार रावल्या रे तुका तितली शिक्षा मेळटली. जीवशे मारलेल्याक फाशीची शिक्षा जाता पळय आतां, तशें रागार रावल्या रे म्हणजे रागार रावता काल जाता ह्या मनशा कडेन हांव रागार आसा जाल्यार ताका आनी म्हाका कसलो संबंद आसना. आनी एका मनशाक हांव जीवशे मारला जाल्यार ताका आनी म्हाका कसलो संबंद आसना. म्हणजे थंय जीवशे मारला हांगा रागार आसा हाचो अर्थ काले दोगांय कडेन म्हाका संबंद ना. रागार रावचें द्वेश करचें खुणे करच्याक सोमा म्हणून. बाबा आनी भयणी जेजू बाळकाच्या व्हडा मोगान भक्तीन देवा साव करूंक नव्यान करूंक आमी हांगासर आयल्या. खरेपणी हांव जेजूचो मोग करता गे. हांव खरेपणी जेजूचो भक्ती गी डू आय रियली लव इन्फंट जीजस. तें वय जाल्यार म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक म्हज्या घरच्यांक म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्या वाड्याकारांक सगळ्या समाजाक हांव मोगान देखतलो मोगान देखतली. तांकां वायट जावचें हांव चिंतचो ना चिंतचें वायट जावचें करचें ना करचो ना असलें जायचें आमचें जिवीत. त्या दाडा देवात हांवें उसारचो भावार्थ देवात हांवें मागण्या दाखोवचो तो मोग आनी हांवें आदारचें सगळें देवा साव आनी सगळें म्हज्या भगवानपण जें कितें हांव इगर्जेंत वा मागण्या दाखयतां तें म्हज्या सालत्या जिवितांत हांव खरें करून रुजू करून दाखयतां. त्या दाडा म्हज्या जिविताक अर्थ हें करपा जेजू तुका आनी म्हाका देवूं दे म्हूण आमी मागया. आमी तुका जावनाची काणी मोगाळ बाबा जावनाची काणी तुज्या पात्री भुरग्यांक मोग तुजो अदी मोगाळ बाबा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुर्वेदार देव बापाक मान तरसलें जावं म्हूण मागात. नित्यांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमी आमच्या पवित्र देवा सर्वेस्वर म्हणून घे. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वोपताव त्या बलिदानाचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वखणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा सरगार तुका एका काळजान दिन वाजता तुज्या संतां भोगताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दडबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता तकाचे उंसर्गी तुकाचे. खऱ्या उर्बेन आनी भक्तीन ही बेठवणी आतां आमी करता. तर सुवातेन सांगले बरें कोणाय विरोध कोणाय की आमचे विरोध कितें आसात तांकां सगळ्यांक परत हांगासर ह्या उंड्या वायनान समर्पण दिया आनी तांचे कडेन मोतींतच राजी जावंक प्रयत्न करया. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस म्हणून सोसूंक वेशाहारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताचे काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांच्या बगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartas o gott purgatoria. सुम्याचे सो तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही अथ्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अथ्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीचे कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत आमकां सुमेस्तांक पवित्र त्योर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगन बापा, लुईस पावलाच्या गोवळे बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भावां भयणीची कागूद कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पर चड मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हांगा जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरे देवाच्या माये सांगाती बगेवन जुजय सोबती बगेवन धर्म दोतू आनी सर काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सर्वंदर आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आमकां दी आनी आमी आमची इश्टिले आमकां शिताव तशें आमचें पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ज्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतले दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सवे आसो. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये सुंदराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये सुंदराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये सुंदराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुझे पितरांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
येण्या तुझ्या दुनिया जिविताका उड्या रूपा दितू मोकाळ सुमिया तारुक जावं मोगान येवं जिवीत म्हाका दिता कुर्बे जरीन भरताय जिवीत सुपूर्द करताय राको रावला सुमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताका उड्या रूपा दितू मोकाळ सुमिया गुवी जावं शिळ्याक बसून पासो सरूक दिताय मोकाळ जतन करताय हिंडा एकवटायताय राखून रावला सुमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताका उड्या रूपा दितू मोकाळ सुमिया राखून रावला सुमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताका उड्या रूपा दितू मोकाळ सुमिया प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पेडांक वखद ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घटाय दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सरस्पोर तुमचे सवे आसूं सरपदविदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा बाळका जेजूचें नवें मनशाच्या भुरग्या सांगता रावूं सो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजो मनशाचो इश्ट जावचेलो स तराच्या गजांनी तो मनशां पावलो पेडा गुण करून दैवीक वॉयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें ज्ञानारायण शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या मनशान ताच्या सर गजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमची मागणी आनी त्या सावां जेजू बाळका मुखार आतां आमी भक्तीन दवरुया प्रत्येक जावन रेशमा कास्ट्रिनोक बरी भलायकी मेळचे खातीर कॅन्सर पिडेत हांव तें वळवळटा ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया तशेंच पोरू एका कुटुंबाच्या एका संद्यान कुटुंबांत एका संद्या खातीर बऱ्या भलायकी खातीर आमचे लागीं मागोंक विचारलां तांचे खातीर आनी सर्व पिडेसां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर आतां आमी मागया प्रार्थुया ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितर उगडाबे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांवांनी उखललो आसता तुका पातेने उलो मारतल्या सगळ्यांक दय नायक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं देवाचो पोत मनीसलो नामान मरेकर पेंबरले सुम तुजे सांगता आसरे भितर सुदेव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजीचो आनी देवाचो पोत मनीसलो नामान मरेकर पेंबरले सुम तुजे सांगता आसरे भितर सुदेव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजीचो आनी देवाचो पोत मनीसलो नामान मरेकर पेंबरले सुम तुजे सांगता आसरे भितर सुदेव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजीचो
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे जेजू बाळका मागणे या बजा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कोलेची दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बीर मोदेन बरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेकार मागचे कोरपा आमकां दिवं दी खाड आमचे लेसर कस आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र तुमकां सांगता आमी तुका वरनुच्या सदांच सर्वता आमेन बाळका जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर आतां आमी अर्गां दिवया ये बो उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केले देडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोंक आमी आयल्या तुज्या काकुलती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातेंनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजाबाच्या इमाचे मरिफांत तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सलग तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे खळनातले दैवेक मजा जोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सव्या रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तर रावन तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तर रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तर रावन तुमकां राखूं तुमचे वयर तर रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी परत सगळ्यांची येता नाज करता ससनाच्या ससना Jesu baळka करता माती आनी पयसां संगीत घ्या महिमा मी तुजी वणीता तुजे बरीची येवकादा माता जेसू बाळका करा विज्ञान वारंतले तूं सांबाळ Maya mukaci di kurpici besar diangka kurpici besar Jesu berkara Vignan warat itu sambar Maya mukaci di kurpici besar